बाबा तुमचं जो इव्हेंट आशिल्लो पळय काही कारणा खातीर कॅन्सल जालें, कारण कितें? कारण म्हटल्यार आमचे कडल्यान थोडी चुकी जाल्ली, जी NOC आहा तेजो मातसो इशू जाल्लो, त्या खातीर आमकां तो करपाक मेळोंक ना. ओके. आणि काल खुबशे पॉलिटिकल अपोजिशन लिडर म्हण किंवा लोकल्स आणि एक्टिविस्ट हांच्यांनी खुबशे प्रश्न केले की कोणा खातीर तरी कॅन्सल जालें म्हणून. हे कितें म्हणून विशय आमकांय खबर ना, कितें हेचेर कितें सांगूं सोदता? आमी सगळ्या लोकांक सांगता, जे स्टेटमेंट काल मेळ्ळे तुमकां, पावले तुमच्या पर्यंत, ते स्टेटमेंटाक लोकांनी बळी पडचे न्हू. कारण आमी तेंचे कडेन केन्ना अप्रोच करूंक ना आनी आमी तेंच्या केन्ना कॉन्टेक्टानूय ना. आमी जर आमकां खबर आसलें जाल्यार आमी तुमकां सांगतले आसले, कित्याक आमी हो इन्सिडंट घडला म्हणून आमी कोणाक ब्लेम करिना, जो को इन्सिडंट. बरोबर. आणि एकंदर जर पळय, जर स्थानीक आमदार आसा तुमकां जीत आरोलकर, हाचे कडेन तुमी बी कॉन्टॅक्ट जाल्लो किंवा ताच्या कडल्यान तुमकां कसो अप्रोच बी मेळ्ळा बी, कितें आसा तुमचें तशें? हय, आमी डे वन आमी जेन्ना ऑर्गनायज करतले म्हणून ठरयल्लें, तेन्ना डे वना कडेन आमी बाई कडेन गेले, जीत बाई कडेन. जीत बाईन सांगलें की तुमी करा, आपलो तुमकां सपोर्ट आसा. बट तेन्नाच आमकां तेणी सांगलेलें की आपूण आउट ऑफ स्टेशन आसतलो 4 दीस, सो आपूण तुमच्या प्रोग्रामाक येवंक पावचो ना म्हणून. तेन्ना आमकां तेणी सांगलेलें. ओके. एकंदर जी आता अपप्रचार जाता किंवा म्हणजे उलयतात, हाचो स्पश्टीकरण तूच दिवं शकता, कारण तूं अध्यक्ष आसा आणि तूं सो एकंदर त्या दिसा ज्या दिसा 10 तारखेक NOC खातीर कितें तरी इशू जाले, कितें म्हणून NOC नाशिल्ले की तुमी एप्लाय बी केल्ले? एप्लाय केल्ले आमी, ओके. बट काही कारणान आमकांय मातसो टायम जालो, सो त्या खातीर आमकां ते NOCचो मातसो इशू जालो तेजो. ओके. आता ओवरऑल जे लोक चर्चा आसा किंवा आनी हाचेर तूं कितें सांगूं सोदता? म्हटल्यार हांव सगळ्यांक सांगता की आमचो जो ह्यो इव्हेंट आहा तो आमचो कॅन्सल जावंक नासलो, पोस्टपोन जाल्लो, जो आमी फाल्यां रिशेड्यूल करता. 13 तारीख आमी इव्हेंट ह्यो परत रिशेड्यूल केला. सो प्रत्येक लोका कडेन, प्रत्येक जो गोंय न्हू तशें सिंधुदुर्गाचे सुद्दां लोकांचो आमकां खूब प्रतिसाद मेळ्ळो. तसो प्रत्येक जाणांक मागतात, प्रत्येक जाणा कडेन रिक्वेस्ट करता की फाल्यां आमचो इव्हेंट ह्यो तुमी येवन सक्सेसफूल करचो. हांव प्रत्येक लोकां कडेन मागता की जो फाल्यां इव्हेंट आहा तो येवन तुमी सक्सेसफूल करचो. आनी तुमकां मना काळजांसून हांव सॉरी म्हणटा, कित्याक त्या दिसा आमच्या खातीर तुमकां जो हो त्रास सहन करचो पडलो म्हणून. नांव कितें तुमचें? म्हजें नांव सानिया पार्सेकर. हांव सातेरी कला व संस्कृतीक मंडळाचे एक मेंबर. सो आमी जो इव्हेंट 10 तारखेक दवरलेलो तो काही कारणा खातीर रिशेड्यूल केला, जो जातलो 13 जानेवारीक आनी तो जातलो 7 जे तुमी ऑलरेडी पासीस घेतलेले तेच वॅलीड जातले. सो तुमी सगळ्यांनी येवचे आनी ते 10 तारखेक जे तुमकां इनकन्विनियन्स जाले तेंच्या खातीर आमी तुमकां सॉरी म्हणटा आनी तुमी अशेंच पेशन्स दाखोवचे. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.